जेन्ना मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर जेन्ना 2012 मुख्यमंत्री जालो, 8 मार्चाक 2012 मुख्यमंत्र्यान शपथविधी घेतली. रोखडीच 4 दिसांनी सेजाक वागडे तेणी फिक्सिंग केले आनी 66 टोटल त्या पिरियडाक एका दिसा 13 तारखेक 13/3/2012 ह्या एकाच डेटीच्या हितून सेजाक वागडल्यान रॉयल्टी भरून घेवपाक घेतली तेणी. बेकायदेशीर रॉयल्टी भरून घेतली, जी 33 लाख टनाची बेकायदेशीर रॉयल्टी भरून घेतली एका पिरियडान, म्हणजे 4 दिसां भितर, म्हणजे 13 मार्च टू आमची 17 मार्च मेरेन. आनी त्यांचो 33 लाख टन मटेरियल भायर घातलो. मागीर तेंच्या रॉयल्टी पेड करून ती बेकायदेशीर, जी रॉयल्टी पेड करून घेवंक जाय नासली. जेन्ना हांवें ऑफिसरांक विचारलें की बाबा तुमी रॉयल्टी पेड कशी करता, म्हणलो मुख्यमंत्र्यान आमकां हें केलें, प्रेस केलें आनी तेंची रॉयल्टी पेड करून घेवची म्हणून केलें. तेन्ना हांवें तेज्या ही कंप्लेंट तांकां फायल केली क्रायम ब्रांचीक की 33 लाख टनाचो मटेरियल ऑलरेडी भायर गेल्लो आसा म्हणून रॉयल्टी पेड करून. हेजो अर्थ आमचो मनोहर पर्रीकरान कमीत कमी 300 कोटीचो वेव्हार आपल्या खिच्यान घालपाक, म्हणजे एक तरी तो पार्टेच्या फंडाक तरी घालपाक तो केल्लो आसा वेव्हार, नाल्यार तरी पर्सनल हेका वेव्हार केलो. आनी तेजेर कंप्लेंट फायल कर म्हटल्यार अजून मेरेन क्रायम ब्रांचीन कंप्लेंट तेजेर कसली रजिस्टर करूंक ना आनी तेजेर कांयच अजून मेरेन हें करूंक ना. पॉयंटान जर लक्ष्मी पार्सेकार म्हणटा की आपूण कायदेशीर वयतलो जाल्यार तेणी ही पयली चवकशी करची. म्हणजे ह्या घोटाळे जी जाल्लो आसा 300 करोडाचो लागीं घोटाळो जाल्लो आसा तेजी पयली चवकशी करची. हांव जाय जाल्यार ताका पेपर व्हरून दिवंक शकता की तेणी जर हें करता, कित्याक हांवें ताका 2 फावटी हें केल्या, पूण म्हाका अपॉयंटमेंट दिवंक ना ह्या पेपरा खातीर.